शिरगाव लोकवस्ती लागीं आशिल्लें मायनिंग पीट धोकादायक जाल्लें आसा। 50 वर्सां पयलींच्या ह्या मायनिंग पिटा पासून लोकांक सुरक्षा मेळची म्हूण आतां मेरेन केन्नाच उपाय येवजण जावंक ना। ह्या मायनिंग पिटांतल्या उदकाचो गांवाक लेगीत कांयच फायदो जायना। पावसांत हे खणखंदक ओव्हरफ्लो जातकीच उदका बरोबर गाळ आनी माती शेतांनी घुसता। ह्या खणखंदकाक लागून फुडाराक गांवाक व्हडलो धोको उप्रासपाक शकता अशी भिरांत गांवकार उक्तायतात। शिरगांवच्या गांवा कुशीक धोकादायक अवस्थेत आशिल्ले मायनिंग पीट बेगोबेग पुरचे अशी थळाव्या लोकांची नेटाची मागणी आसा। शिरगांवच्या फामाद श्री लयराय देवीच्या देवळा कडल्यान साधारण 400 ते 500 मिटर अंतराचेर हे मायनिंग पीट आसा। फाटल्या सुमार 50 वर्सांच्यान ह्या मायनिंग पिटा कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्यान दिसान दीस हे मायनिंग पीट धोकादायक जायत आसा। गांवा खातीर तर हे मायनिंग पीट म्हळ्यार एक संकश्ट उबें जाल्लें आसा अशी थळाव्या लोकांची कागाळ आसा। 4 म्हयन्यां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या जानेवारी म्हयन्यांत सरकारान एक डंप पॉलिसी डिक्लेअर केल्ली। हे डंप पॉलिसी खाला वेगवेगळ्या खडींचेर पडून आशिल्ले डंपाचो ऑक्शन करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो। ते वेळार शिरगांवच्या मायनिंग पिटा कुशीक पडून आशिल्ले डंपाचो ऑक्शन करचे परस हो डंप ह्या मायनिंग पिटांत घालून हे मायनिंग पीट कायमचे पुरून काडचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्ली। मात ताचे उपरांत ही पॉलिसी चालीक लागूंक ना। शिरगांवचे जे गांवा कुशीक आशिल्ले मायनिंग पीट दिसान दीस धोकादायक जायत आसा। पावसान जेन्ना देठाचो पावस पडलो आनी हे मायनिंग पीट ओवरफ्लो जातकीच मायनिंग पिटांतलो गाळ सरळ भायर कुशीकच्या शेतांनी घुसता। ताका लागून फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान शिरगांव गांवांतली शेतां पडींग पडिल्लीं आसात। हे मायनिंग पीट जर वेळारूच पुरून काडलें ना जाल्यार फुडाराक ह्या मायनिंग पिटा पासून गांवाचेर व्हडलें संकश्ट येवपाक शकता अशी भिरांत लोकां मदीं पातळिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।